Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आमच्या सब सेंटराचेर आज मराठी पेपर आन्सर करतात स्टुडंट्स. ऑल टुगेदर हांगा 48 स्टुडंट्स पेपर आन्सर करता. भुरग्यांच्या भितर खूब स्ट्रेस कन्फ्युजन आशिल्लें, बट ते कन्फ्युजन आमी सगळें क्लियर केलां. एग्जाम स्टार्ट जावच्या पयलीं भुरग्यां कडेन पर्सनली कॉन्टेक्ट केला, तांची ट्रॅवल हिस्ट्री फायंड आवट केला आनी आज जेन्ना पेपर चालू आसा 2-3 दीस पयलींच आमी हांगा येवन सॅनिटायज केला. प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक बेंच, इवन द ब्लॅकबोर्ड्स, एवरीथींग इज क्लीन एंड सॅनिटायज्ड बाय द staff members, and also the management has given full support to us. In each class there are 12 students, 12 भुरगे आसा प्रत्येक क्लासान आणि प्रॉपर डिस्टन्स आमी दवरला. पेपर आशिल्लो सो तितले टेन्शन नाशिल्लें, फ्लो आशिल्लो म्हजो सारको तसो. बिकॉज एकूच पेपर आशिल्लो म्हणून चड आशिल्ले फ्लो वतलो आशिल्लो. क्लासीन बी बसले आणि एक एकलेट सोडूंक लागले, म्हणजे सगळे डिस्टन्स मॅटर करूंक लागले. भितर सरताना हात सॅनिटायज केले आणि तसे एक एकल्याक धाडले क्लास. आधी आम्ही प्रिपेअर आसली न्हू ऑलरेडी, सो तशें कांय जावंक ना. बरें आसलें पेपर, बरें गेलें. टेन्शन गेलें म्हणजे पेपर आसा भुरगे अभ्यास करचे ना अशें टेन्शन येतालें की फेल जातले की ना. अभ्यास कर म्हणून. एक्झामीच्या बाबतीत काय ना, ती घराकडे आपले अभ्यास बी करताली आणि त्याच्यानंतर ती एक्झामी रेडी. फक्त एकूच पेपर उरलेलो तो आयज जाला तुमचो, ती सुटली. आणि आतां वातावरणात काय कळ सुद्दां नासलें एक आतां एग्जाम जातली काय ना, आनी पेपर सुद्दां खूब इजी आसलो. आमी हांगा एंटर केले, मागीर आमकां सोशल डिस्टन्स मेंटेन करपाक लायलें, देन सॅनिटायझर दिलें आनी मागीर आमकां क्लासीन धाडलें आनी थंय सॅनिटायझर परत दिलें आनी लायक पेपर दिवन स्टार्ट करता. 1 by 1 सोडटाले ते सॅनिटायझर दिताले हय आनी मागीर एकटे एकटे वचून क्लासीन बसप. हय प्रॉब्लम काय जालो कांय ना. आणि एग्जाम जावपाकूच जाय आशिल्ली, बेश्टेच डिले करूंक जायना जाल्यार तें बरें जालें. सरकारान बरो निर्णय घेतलो. मेंटेन करून बसयल्ले अशे 1-2 बेंच सोडून अशे ते धरून बशिल्ले. चड भुरगीं नासली, 10 आसली आनी बरें मागीर चॅकींग बीन केलें आमच्या थंयसर वयर. तशें आमी पावयले आनी तशेंच गेले. म्हळ्यार ओगीच आनी गर्दी नाका, एकटो रावलो नंतर दुसरो रावता, गर्दी जाल्या नंतर दुसऱ्याक प्रॉब्लेम जावंक न्ही. कित्याक सगळ्याचे भुरगे म्हळ्यार आमचीच भुरगीं अशें म्हणून आमी हें केलें आनी आमी गेले. आमी आयली आमच्या पेरंट्सांक भायरूच धाड म्हटलेलें, तांकां भितर येवपाक अलाव करूं ना. मागीर आमकां सॅनिटायझर दिलें आनी एक एकले वचा म्हटलें वयर. तुमी हॅपी आसात तेंचे नॉर्म्स बद्दल? ओके, काय प्रॉब्लेम ना. गोवा सरकारने ठरवल्याप्रमाणे आणि गोवा बोर्डाच्या सहकार्याने आज 12वीचा जो राहिलेला पेपर होता तो आज सुरू होत आहे. आणि त्यासाठी गोवा बोर्डाने वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रिकॉशन्स घेतलेल्या आहेत. सुरुवातीला विद्यार्थ्यांनी मास्क परिधान करून यावं, त्याचबरोबर इथं सॅनिटाईज करूनच आत त्यांना सोडलं जातं. आणि तत्पूर्वी प्रत्येक क्लासमध्ये एकेका ब्लॉकमध्ये केवळ 12 विद्यार्थ्यांची सोय केलेली आहे. आणि सगळं जो क्लास जे आहेत ते सॅनिटाईज केलेले आहेत. बिल्डिंग जी आहे ती सॅनिटाईज केलेली आहे. आणि त्यामुळे जे नॉर्म्स आणि कंडिशन्स जे गोवा बोर्डाने घातलेले आहेत, त्याचबरोबर कोर्टाने जी कंडिशन घालून परवानगी दिलेली आहे, त्या सगळ्या नियमांचं पालन व्यवस्थितरित्या केलेलं आहे. बरं इझी आसलो आणि गरमी खूप आसली. बरो खूप जायना, खूप त्रास जावं. पेपर अशी करपाक जायना. म्हाका सांग, भितर जे सोशल डिस्टन्सिंगाचे म्हटलेले तशें पाळलेत कितें ना, चड तितको डिस्टन्स नासलो. म्हणजे एका क्लासीन कितले आसले भुरगे? एका क्लासीन आमच्या क्लासीन 8 चड व्हडल्या क्लासी आसा तितून 12-13. हळटारेक बशिल्ले एक एक बेंच वयर आनी भितर वचप तांकां सांगिल्लें आयल्या भुरग्यांक आनी मागीर आमकां पेपर दिलो आनी आमकां एक्स्ट्रा मिनटां पेपर घेतला आमकां. आनी आमकां एक एक करून सोडलेलें हांगा करनाशिल्लें. सोशल डिस्टन्सींग फॉलो केल्लो.
थोड्या क्लासींनी 17 जाणां बसलेलीं आनी आमच्या बी 6 जाणां अरेंजमेंट कशी केल्ली, क्लास वायज अरेंजमेंट केल्ली. स्टार्टींग पयलीं लायनीन येले भितर आनी लायनीन वतकूच एकट्याचेर सॅनिटायझर मारलो सारको. ते लायनीन सारके एकट्याक क्लासीन सोडला आनी पेपर जातकूच सुद्दां एकट्याक भायर सोडले. सारके बरें सोडले. सो तुमकां बेंच वायज डिस्टन्सिंग बीन कितें सोशल एक बेंच सोडून डिस्टन्स सोडून आमकां बसयल्ले. आनी तेज्या पयलीं सॅनिटायझेशन बीन केल्लें बेंच बीन. सोडटाना केल्ले. सो तुमकां कांय रिस्क दिसली ना? ना पूण अशी गर्दी जाता तेच्यान भंय दिसता. क्लासीन 17. 17 बरी आसा. एका बेंचार एक. एका बेंचार एक.